इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचे उतार ऐका. गोमोर्राच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांस धुया, नितळ जाया. तुमचे कोटेपण मुछा धोळ्या मुकले पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. बरे करूंक शिका, न्यायनीत सोदा. कष्टातेल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पातकां थांबडी असल्यारी ती हिमापरी धवी जातली. ती रक्तवर्णांची असल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. हांव सांगता ते आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचे उतार हे. सामातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत जेसू लोकांच्या सम्या लागी आनी आपल्या शिसा लागी उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फारिसेव मोइसेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात ते सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परे तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगोंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी व्हावोंक तांकां नातले भरे बांदून मनशांच्या खांदार ते चडयतात. पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर्व आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात. आपल्या कपळार वा बावल्यांक बांदलेल्यो विसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले साक्यान सिनेगोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकान तांकां सालाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी. पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका. कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी सोमेस्त एकामेका भाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणेय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच, क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायसय. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचे उतार हे.